शेनवारा सांजे नेटाच्या वाऱ्या सयत पडिल्ल्या पावसाक लागून दिवचल बाजार संकुलाच्या पाक्यावयलो पत्रो कोसळ्ळो. पत्रो कोसळ्ळ्या उपरांत रातभर पावसाचे उदक गळून संकुलात उदक भरले. उदक गळपाक लागतकीच विक्रेत्यांचेर आकांत आयलो. उदकाचो लोट सुरू जाल्ल्यान भाजीपालो आनी हेर सामान भिजून ते पिड्ड्यार जाले. पावसा पासून भाजीपालो आनी हेर सामान सुरक्षीत दवरपाक आनी उदक भायर काडपाक तांची धांवपळ सुरू जाल्ली. पालिका सेगीत सोपो वसूल करता, मात बाजार संकुलाची देखभाल करपा कडेन आडनदर जाल्या असो आरोप विक्रेत्यांनी केलो. पावसाचे उदक गळपाक लागिल्ल्यान आतां आमी धंदो कसो करचो असोय प्रस्न विक्रेते करतात. आता रात्री पाऊस पडला तर त्याचं किती आलं? सोपा 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 घेता राव रे सोपा घेता. हां पुढे याचे कोणूच पळे ना. आठवड्यात 200 रुपये कचऱ्याचे घेतात. पत्र गेले पण सगळं जळतं पण उद्या सगळं आमचं माल सगळं पेट्यात झाले. आता उकळून आम्ही मेहनत करतो पण पोटा खात्री करतात असे पत्र घातलेले किती सांग तू सांग मध्ये. कालच्या वर्षात आम्ही भोवळा मारले, मारू ना कालच्या वर्षात अजून काय आणून घे ना ते. पण तुम्ही मध्ये एक म्युन्सिपाल्टी लेटर दिले मध्ये तुमच्याकडे वचन चांगलं पत्र घाला म्हणून दोन घेतले साडीचे घातले. हां विजेचे पैसे काहीच ना आमचा. पण हे रिपेअर बी करीना. रिपेअर करू ना काय ना कोण येईल ना मार्केटात सांग. व्हडलो पाऊस आहे तुम्ही कितें आता व्हडलो पाऊस येयलो काय? व्हडल्या पावसाक उदक भरतलो बरें आनी सांज बरं आंगात ते दुसरं पडटा माला शेपटे घातले. तुमचो माल पाड जाता. पाड जाता मरे ते उदकान रावता हे दिसभर उदक रावलं सगळं पाड जाता भाजी. रमाय भरतले माल पळय घरा व्हरून भरता आता घरा व्हरतले आता हांगा दोन पयलें काय ना मार्केटात दिसाक 700 रुपया सोफा घेता. सोफा घाल म्हटलं आमकां पडलेले ना वयर चल सांग म्हणटा तो. हां कितें करूं सांग आमी. आणि आज मार्केटान जो पाऊस पडला आम्ही लेटर सुद्धा दिले म्युन्सिपाल्टी व्हरून. आमकां शिवून सांगलें की सुडाकडे दिलेले आसा मार्केटाचे काम करपाक. पूण आमी सांगलें की आमकां टेम्पररी कितें तरी करून द्या म्हणून, पत्रे घालून द्या नाल्यार कितें तरी करा म्हणून. पण तांच्यानी काय आता कितें जाला? आता माझे इतले नुकसान झालेले आहा की पाऊस पडला सगळे कांदे बटाटे सगळे भाजी पुरा टोटल भिजलेले आहा. आता हे भितर उदीक येवपाक कारण कितें? आता पत्रे बी सगळे उडून गेले. ते आम्ही त्या दिवसा सांगून लेटर दिले रिपेअर करा म्हणून. रिपेरी करा म्हणून. त्यांच्यानी ते काहीच केअर घेऊंक ना, शिवून बी घेऊंक ना, काय सुपरवायझरान घेऊंक ना. आता तुमचा माल पिड्डे आलो. आता आमचा माल सगळं भिजून गेला सगळं पुरा उदक भितर. आणि उदीक आज समोर दिसता तुमका आता. आणि फाल्यां बी असो पावस पडला गिरायक येवचें ना. गिराक कोण फुडें रावू शकना न्ही. तुमकां लॉस जाले. आमकां टोटल लॉस. पण आता तुमचो डिमांड कितें आहा? माझे डिमांड म्हणजे आमकां रिपेरी करून देवपाचे. आम्ही काय ना फक्त आमदारान लक्ष घालपाचें न्हू हांगा. हां म्हणजे आम्ही जनते खातीर जो आमदार निवडून दिल्लो आहा लोकांनी त्यांनी तरी कितें तरी करूंक जाय. गोमंतक टीव्ही खातीर तुकाराम सावंत.